ओखी वादळान नासतूस जावन नेरुल बेती भागातली राखणे वणत कोसळल्या म्हण शिकेरे नेरुल बेती भागातली राखणे वणत रोखडेच बांदतले आनी ह्या संदर्भात फायलूय उदकास्त्रोत खात्यांकडे धाडल्या. उदकास्त्रोत मंत्री सहकार्य करता म्हण माहिती गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकारान दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर वेरेच्यान गौतम शिरोडकार. एक आमचे ऑलरेडी काम चालू आसा. प्रपोजल म्हाजो फ्रेश प्रपोजल घातलेलो आसा. रिटर्निंग वॉल फ्रॉम शिकेरीम जो नेरूल आमचो पार्ट स्टार्ट जाता फ्रॉम देर टू बेतीम एंटायर कोस्ट जो आसा हो प्रोटेक्ट करपाक लागून सॉयल इरोजन जाता, सँड इरोजन जाता ते अरेस्ट करपाक लागून आमी रिटर्निंग वॉल्स मागीर थोडे कडेन पायलिंग रबल पायलिंग करून असो प्रपोजल आसलो. आनी सर्टन जाग्याचेर आमी ज्या जाग्यार डेंजर आसले त्या जाग्यार केल्ले आसा. आतां फाटीं जो सायक्लोन जालो आसा ह्यो ज्यो आमी फ्रेश केल्ले आसा पळय, जे नवीन कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा पळय, दॅट ऑल दॅट एरिया इज सेफ. पण ज्या जाग्यार ओल्ड जे आसले रबल स्टोन जे वॉल्स आसले रिटर्निंग वॉल्स ते कॉलॅप्स जाल्ले आसा आनी ते सगळे ऑलरेडी आमी एस्टिमेटान कवर केल्ले आसा. सो सून वील बी स्टार्टींग वीथ दॅट वर्क ऑल्सो. आनी सगळी ती एरिया परत आमी एनक्लोज करून ती परती प्रोटेक्ट करपाचो आमचे आसा. फायल इज देर वीथ द WRD मिनिस्टर आनी मिनिस्टर आमकां खूब हेल्प करता आनी वो एंटायर एरिया आमी कवर करतले आनी वो एंटायर एरिया आमी रिवर सायड एरियान प्रोटेक्ट करतले.